1 Maccabee, chapter 4. Emmaus नगरा लागीं झूज. गोरच्यास 5,000 बरो अनुभव असलेले जमनीर रावन झुजप्यांक आनी 1,000 घोड्यांचेर रावन झुजप्यांक घेवन रातच्या वेळार भायर सरलो. सांगाताक ताणें वाट दाखोवपी कशे आपल्या सांगातां कांय जाणांक व्हेले, जे जेरुसालेमांतल्या कोटांनी आसताले. दुस्मानाक एक नवल कशें करून तो तांचेर आक्रमण करूंक येवजितालो. आपलो हल्लो तो जुडेवांचे फौजेचेर करूंक सोदतालो, पूण जुडासाची येवजण दुसरी आसली. तो आपल्या मनशांक घेवन नीट एमावसांत राजाचे फौजेचेर हल्लो करूंक चिंतालो. जेन्ना जॉर्जियास आनी ताची फौज जुडास आपले फौजेक घेवन आसतालो थंय रातच्या वेळार पावलो तेन्ना थंय ताका कोणूच दिश्टी पडलो ना. जुडास आनी ताचे मनीस घोडेक पळून वचपाची येवजण कोत्ता आसत म्हूण ताका दिसलें. ते मेळटात जाल्यार पळोवंक तो दोंगराचेर भोंवन तांकां सोदूंक लागलो. शेवटीं सकाळीं जुडास आनी ताचे 3,000 झुजारी एका उक्त्या जाग्यार आसलेले ते ताका दिसले. ह्या वेळार ते झुजाचे तयारेर आसूंक जाय आसले तशें नासले. इस्रायलकारांक हांगा थावन दुस्मानांची व्हडली फौज दिसताली. सगळेच अनुभवी झुजारी आपापल्या आंगांचेर झुजाची आंगली घालून आसले. पूण जुडासान आपल्या मनशांक म्हणलें, तांचे झुजारी चड आसात म्हणून तांच्या आक्रमणांक भियेनाकात. इजिप्ताची फौज आमच्या पुर्वजांक अटक करूंक आयलोली तेन्ना तांबडो दर्या तांणी पार केलो. हाचो उगडास करात. देवान आमची काकूट करची आमच्या पुर्वजांक केलोल्या कराराचो उगडास करुया आनी आयज आमच्या फुड्यांत हे फौजेचो बसून कोचचो म्हणून आमी देवा लागीं मागुया. तेन्ना सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलकारांक एक देव आसा, जो तांकां सांबाळटा आनी तांची राखण करता. जेन्ना दुस्मानाचे फौजेन पळयलें जुडासाची फौज आपणाक फुडो करपाची तयारी करतात म्हणून, तेन्ना तांचे वाटेन तेवूय आपल्या ठिकाणा वेले भायर सरूंक झुजूंक तयार रावले. तेन्ना जुडासाच्या मनशांनी कण्णो वाजयलो आनी झूज सुरू जालें. अनभावात्यांक हारयले आनी ते मैदाना वाटेन पळून गेले. पळून वेताना पाटी उरलोले तांकां तलवारीन जिवेशी मारले आनी जेजेर मेरेन इदुमेयाच्या उक्त्या मैदाना मेरेन आनी आजोतूस आनी जामनिया मेरेन पाटीक लागले आनी 3,000 लोकांक मारून उडयले. जेन्ना जुडासाचे झुजारी फाटाफाट गेल्ले थंयचे पत्तले तेन्ना आपल्या जाग्यार तांणी आपल्या लोकांक म्हणलें, तांच्यो वस्तू लुटूंक आशे बरीत जावं नाकात, कित्याक रोखडेंच आमकां आनीक एक झूज करचें आसा. गोरजियास आनी ताची फौज तांच्या लागसार आसलेल्या दोंगरांचेर आसा. पयलीं दुस्मानांक फुडो करात, तांचेशी झूज करात आनी त्या उपरांत सुरक्षीतपणी लुटीचो माल व्हरात. आनी तो थंयच आसतना दुस्मानाचो एक जमो दोंगरांयल्यान सकला देंवता तो ताणें पळयलो. फौज पळून गेली आनी तंबू जळत आसात हें तांणी पळयलें, कित्याक धुंवरा वरवीं कितें तरी घडलां हाची तांकां कल्पना जाली. हें पळोवन ते खूब भियेले. जुडासाची फौज तर उक्त्या मैदानार झूज सुरू करूंक तयारूच आसली. तें पळोवन तांणी सगळ्यांनी फिलिस्तेंवकारांच्या देसांत पळापळ काडली. तेन्ना जुडास दुस्मानाच्या बिराडार वचून तांचें कितें मेळटा तितलें एकठांय करूंक लागलो. थंय ताका जायतेंच भांगार आनी रुपें, निल्या आनी तामसार रंगाचे लुगट, तश्योच आनीक जायत्योच मोलादीक वस्तू सांपडल्यो. जेन्ना जुदेव आपल्या बिराडार परत आयलोले तेन्ना तांणी अशें गायन केलें, सर्वेस्पराक खरीच वाखाणणी फावो.
ताची दोया सासणाच्या सासणांक. त्या दिसा इस्रायलांत अजाप्यांचें जैत घडून आयलें. पळून आयिल्ल्या विदेशी झुजाऱ्यांनी जें कितें घडलोलें ताची सगळी खबर लिसियासाक कळयली. आपले फौजेन हार खाल्ली म्हूण आयकून लिसियास थटाकलो तसो निर्वाशी जालो. राजाचे हुकुमे खाला ते झुजाक उबे रावलोले म्हणटच इस्रायलकार हारोंकूच जाय आसले म्हूण तो चिंतालो. लिसियासाची मोहीम. फुडल्या वर्सा इस्रायल लोकांक हारोंक लिसियासान 7,000 पांय शिपायांक आनी 5,000 घोड्यांचेर बसून झगडप्यांक इस्रायलकारांचेर जैत व्हरपाच्या मोनान एकठांय केले. ते इदुमेया प्रांतांत भितर सरले आनी बेथूर म्हणटात थंय आपलें बिराड केलें. जंय जुडास आपल्या 10,000 मनशांक घेवन तांकां मेळ्ळो. जेन्ना जुडासान दुस्मानाची ती बलिश्ट फौज पळयली तेन्ना ताणें मागणें केलें, इस्रायलाच्या सडवंडारा, आमी तुजी वाखाणणी कोत्तांव. तुवें दाविदाच्या हातांनी एका बलिश्टाचें बोल मोडलें आनी साऊलाच्या पुताक जोनाथनाक आनी तसोच त्या तरणाट्याक जो हातयारां घेवन वेतालो तांकां आख्ख्या फिलिस्तीवकारांचे फौजेचेर जैत व्हरूंक आदार दिलोय. आतां तेच भाशेन तुजे इस्रायल पुर्जेन आपल्या दुस्मानांचेर जैत व्हरून दी. आपले फौजेचेर पातयेवन ते फुडें आयल्यात. तांकां सगल्यांक लुजेन घाल. तांच्या काळजांनी भिरांत निर्माण कर. तांचें सगळें काळजीदारपण कळून वचूंशें कर. आमचे जैत व्हरपाचे तांचे आशेक कडकडाय. तुजो मोग आनी तुजी सेवा आमी कोत्तांव. तर आमच्या दुस्मानांचेर आमकां जैत व्हरून दी. तुजी वाखाणणी करूंक आमी गायनां गायतल्यांव. लढाई सुरू जाली. दोनूय फौजांनी एकामेका लागीं लढाई केली. लिसियासाचे सुमार 5,000 सैनीक झगडटां मरून पडले. आपले मनीस हारपाचे आसात ते लिसियासान पळयलें. तशीच जुडासाची आनी ताच्या मनशांची सोक्ती ताणें देखली. आपलो मान राखूंक जिवे उरूं व मरूं हो विचार मनांत धरून ते झगडटाले आनी ते ताणें पळयले. तो आनीक थंय रावूंक ना. तो राजा अंतियोकुसाशी परतलो. थंय ताणें आपले फौजेंत आकांतवाड्यांची भरती केली आनी आनीक खडेगांठ झुजाऱ्यांची फौज घेवन परत जुडेयांत वचूंक येवजिलें. देव मंदिराचें शुद्धीकरण आनी ताची संस्करणी. त्या दिसांनी जुडासान आनी ताच्या भावांनी म्हणलें, आतां आमच्या दुस्मानांचेर आमी जैत व्हेलें म्हणटच वयर वचून देव मंदीर नितळ करुया आनी ताचें समर्पण करुया. अशें सगळ्या लस्कराक एकठांय करून ते सियोन दोंगरार चडले. थंय तांकां देवस्थान सगळ्यांनी सोडलोलें, वेदी बश्टवलोली, दारवंटे उलपन पडलोले, आंगणांत रानवटी झाडां वयर सरलोलीं, पाद्री रावपाचें कूड मोडून पडलोलें. हें सगळें तांणी पळयलें. तेन्ना तांणी आपलीं आंगावलीं पिजलीं, तांचीं काळजां दुखीन जड जालीं. ते व्हडल्यान रडले, आपल्या तकल्यांचेर घुबूर घेतलो आनी ते जमनीर सरपटले. आनी जेन्ना कण्णो वाजयलो तेन्ना सर्वेस्पराचें नांव उच्चारून सगळे यादनीक व्हडल्यान रडूंक लागले. जुडासान देव मंदिराचें शुद्धीकरण हें सगळें तांणी पळयलें. तेन्ना तांणी आपलीं आंगावलीं पिजलीं, तांचीं काळजां दुखीन जड जालीं. ते व्हडल्यान रडले, आपल्या तकल्यांचेर घुबूर घेतलो आनी ते जमनीर सरपटले. आनी जेन्ना कण्णो वाजयलो तेन्ना सर्वेस्पराचें नांव उच्चारून सगळे यादनीक व्हडल्यान रडूंक लागले. जुडासान देव मंदिराचें शुद्धीकरण करूंक हात घालो. आनी हें काम चलतना कोट्टांनी जे कोण आसले तांचेर आक्रमण कोत्तात म्हणून ताणें आपल्या कांय सैनिकांक हुकूम दिलो. बरे उपदेसांक पाळो दितात तसले आनी निर्दोश यादनिकांची ताणें निर्वोध केली.
ताणें देव मंदीर शुद्ध केलें. कुड्ड्या देवांची पुजा करूंक थंय फातर दवरलेले आसले ते तांणी काडले आनी एका मेल्ल्या जाग्यार व्हरून दवरले. बश्टायलोल्या अमोरपणाच्या वेदीचें कितें करचें ह्या विशीं ताणें भासाभास केली. फुडाराक आपणाक लॉज जावची न्हय म्हणून तांणी ती मोडून उडोवंक निर्णय घेतलो. कित्याक ती ऑन भावार्थ्यांनी बश्टायलोली. देखून तांणी ती कोसलायली. कोणूय तरी एक प्रवादी येवन तांचें कितें करचें तें सांगी पर्यान ते तांणी दोंगराचेर एका योग्य जाग्यार कुशीन काडून दवरले. शास्त्रां सांगलोले प्रमाणे तांणी कातरूंक नासलेले फातर घेतले आनी आदले वेदी सारकी एक नवी वेदी बांदली. तांणी भायल्यान तशें भितरल्यान मंदिराचो भाग नव्यान बांदून घेतलो आनी मंदिराच्या आंगण्यांचें पवित्रकारण केलें. भेटोवंक तांणी नवीं आयदनां केलीं. दिवल्यो पेटोवपाचीं पेडां हाडलीं. धुंपाची वेदी आनी मंदिरांत उंडो भेटोवपाक मेज. तांणी वेदीचें धूप उलपायलो आनी पेडार आसलेल्यो दिवल्यो पेटयल्यो. ह्या वरवीं मंदिरांत उजवाड आसलो. तांणी उंड्याचे कुडके मेजार दवरले. पड्डे उमकायले आनी हे पोरी हातांत घेतलेलो सगलो वावर सोंपयलो. किसलेव म्हणलेल्या नव्या म्हयन्याचे 25वेर आनी 148व्या वर्सा ते फांट्या फार उठले आनी आपणे बांदलेले होमाचे नवे वेदी समृद्धी प्रमाणे एक योद्न भेटयलो. ऑन भावार्थ्यांनी वेदी बेश्टायलोली त्याच वर्साच्या काळार आनी त्याच दिसा वेण्णूच्या किन्नऱ्यांच्या आनी कांसाल्यांच्या आवाजार वेदीची संस्कारणी केली. आपणाक इतली येवजवंत केली म्हूण देवाक नमस्कार करूंक आनी आर्गां दिवंक सगलो लोक सरपोट पडलो. खुशालकायेन होम करून आनी वाखाणणेचे आनी दिनवासनेचे योद्न भेटोवन 8 दीस पर्यंत तांणी वेदीची संस्कारणी समारंभली. मंदिराचो फुडलो भाग भांगाराच्या मुकुटांनी आनी सुपुल्ल्या धालांनी नेटयलो. दारवंटे आनी रावपाचीं कुडां दुरुस्त केलीं आनी तांकां दारां लायलीं. लोकां मदें व्हड खुशालकाय वसताली आनी ऑन भावार्थ्यांनी केल्ली निदा तांणी काडून उडयली. जुडासान ताच्या भावांनी आनी इस्रायलाचे आख्खे सभेन असो एक कायदो मानून घेतलो की दर वर्सा नेमलेल्या काळार किसलेव म्हयन्याचे 25वेर तावन सुरू करून 8 दीस पर्यंत खुशालकायेन आनी संतोशान वेदीची संस्कारणी पाळची. विदेशी परत शारांत भितर सरूंक खटपट करीत जाल्यार तांकां आडावन दवरूंक उपरांत तांणी सियोन दोंगरा भोंवतणी एक दुरीग बांदलें. मंदिराची राखण करूंक जुडासान सैनिकांचो पारो दवरलो. तशेंच ताणें बेत जूर नगरा भोंवतणी एक दुरीग बांदलें. म्हणटच इस्रायलकारांक आतां इदुमेयाक फुडो करून एक दुरीग मेळ्ळें. देवाचें उतर हें